अनियमित खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदी नासतना वापरिल्लो निधी गरजेभायर अतिरिक्त पूरक निधी आणि वाढत चलिल्ल्या रिणाच्या वजा खातीर केगान सरकाराच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचेर खर टिका केल्या। गोयचो जीएसडीपी वाढत आसा। 2022-23 आणि 23-24 वर्साचे तुळनेत जीएसडीपी प्रमाण 13.73% वाढला। गोयचो महसूल 5.72% वाढला। तेच खर्चाचे प्रमाण लेगीत हिसपाभायर वाढला। तशेंच गोयचेर 32,867 कोटींचे रीण आशिल्ल्याचे केगाच्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला। वापराविणे तशेंच पडून आशिल्ल्या निधी वयल्यानूय केगान सरकाराचेर फोग काडलो। कुटबण जेटीचेर कॉलराचे 6 दुयेंती सापडल्यात। 6 मदल्या एका कामगाराची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला। उरिल्ल्या 5 कामगारांच्या भलायकेत सुदारणा जाल्ल्याचे कळटा। हे 6 कामगार कुटबण जेटीवेल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्ले। ते मूळ ओडिसाचे। नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाता थंयच आसा। कुटबण जेटीचेर सेगीत दुसरे वर्सा कॉलरा पातळा। गेल्या वर्सा कुटबण जेटीचेर 250 कामगारांक कॉलराची लागण जाल्ली। गेल्या वर्सा कुटबण जेटीचेर कॉलरा आणि डायरिया पातळिल्लो। तातूंत 5 कामगारांक मरण आयिल्लें। 5 कामगारांक मरण आयले उपरांत भलायकी यंत्रणेक जाग आयिल्ली आणि भलायकी यंत्रणेन उपाय येवजण म्हणून नितळसाण मोहीम हातांत घेतिल्ली। तशेंच सगळ्या कामगारांची भलायकेची तपासणी केल्ली। बंगळुरूच्या महादेवपुरा मतदारसंघात ज्या तरेन मतदार नोंदणी गैरप्रकार जाला तशेंच गोंयांतूय जाला। एकाच घरात 80 परस चड मतदारांची नोंदणी जाल्या। काँग्रेस पक्ष अभ्यास करून हो गैरप्रकार उक्ताडार हाडटले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें। पाटकर हांणी काँग्रेस हावसांत पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार उत्तर गोंय अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकार, दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, नितीन चोपडेकर हाजीर आशिल्ले। सांताक्रूज पंचायतीच्या ग्रामसभेत घरपट्टी शुल्क वाढीचो विषय चर्चेत आयलो। घरपट्टी शुल्क वाडोवपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। ग्रामसभेत आमदार उदोल्फ फर्नांडीस हजर आशिल्लो। घरपट्टी शुल्क वाड विशीं आपूण संबंधीत मंत्र्या कडेन उलयला। घरपट्टी शुल्क वाडोवपी सगळ्या पंचायतींक 2 म्हयन्यां भितर नोटीस जारी करतले अशें पंचायत मंत्र्यान सांगिल्ल्याचें आमदार उदोल्फान स्पश्ट केलां। तशेंच सरपंचान एका गटाक तांचो प्रश्न मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून थळाव्यांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो। कुसगांव वाठारांतल्या मंचू हांच्या पत्रावळी तयार करपी दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून दुकानाक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात 5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। चवथ लागीं पाविल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत
वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करप तशेंच मुर्त्यांचे रंगकाम सुरू जाला। बाजारवाडा सांगे वाठारांतल्या चित्रशाळेंत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग आयला। ह्या वाठारांतलो मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकार फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं चिकण मातयेपासून आकर्षक गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता। गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करपाक गुरुनाथ हाका ताची फामील मजत करता। कुडचणे केपें आनी सांगे वाठारांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्या। यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। फोंडकुलांनी पावसाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक फोंडकुलांचो अदमास येना। ताका लागून अपघातांचें प्रमाणूय वाडत आसा। ह्या सगळ्याक भौशीक बांदकाम खातें जापसालदार आसा अशें आपाचें म्हणणें। लटंबरसे पंचायत वाठारांत जावपी नियोजित आयडीसी सुरू करपाक सरकार पावणे वयल्यान यत्न सुरू आसात अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी स्पश्ट केलां। आयडीसी केन्ना सुरू जातली आनी रोजगार उपलब्ध जातलो ताची बेकार तरणाटे दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयतात। निश्चित केल्ले वेळेत दुरुस्ती काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आमठाणे धरण अजूनय सुकेच आसा। मजगतीं सध्या आमठाणे धरणाचे दुरुस्ती काम जुजा पावण्यार सुरू आसा। मात हे काम पुराय जावपाक आनी किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। गोंय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ले लक्ष्मी हॉटेला लागसार म्हाल व्हरपी ट्रक ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो। ह्या अपघातांत ड्रायव्हरा वांगडा आशिल्ले आनीक 2 जाण 2 वरां कॅबिनांत अडकून उरले। उपरांत वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून तांकां सुरक्षीतरित्या भायर काडले। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात ट्रकाचे सुमार 10 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली।
बँकॉकच्या इथल्या एका प्रवाशाक मुंबई विमानतळाचेर वन्यजीव संरक्षण कायद्याखाला रानटी जनावरांची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात अटक केली। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण या प्रवाशाकडेन जिवे एक्झॉटिक रानवटी जनावरां आशिल्लीं। हातूंत 2 किक्का जॉस, जॉन पिग्मी मार्मोसेट आणि 50 अल्बिनो रेड इयर्ड स्लायडर जप्त केल्यात। ताणें आपल्या बॅगांत लिपोवन हाडून ह्या जनावरांची तस्करी करपाचो यत्न केल्लो। शेनवारा पवित्र गुहा मंदिरात छडी मुबारक आयल्या उपरांत अमरनाथ यात्रेची सांगता जाली। महंत दीपेंद्र गिरी यांच्या फुडारपणाखाला शेकड्यांनी साधूंनी पारंपरिक तरेन विशेष प्रार्थना केली। ते उपरांत भाविकांक वर्साचे निमणे दर्शन दिले। फाटल्या 24 वरांत हैदराबादात पावसाचो सावार पळोवपाक मेळ्ळो। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सध्या लोकजीण बरीच विस्कळीत चल्ली आसा। ह्या एका म्हयन्यात तिसरे खेपेक 100 mm परस चड पावसाची नोंद जाल्ल्याचे हवामान खात्याचे म्हणणे। देखून फुडल्या कांय दिसां खातीर लेगीत असोच पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। उत्तर भारतात उटंगराच्या पावसान लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्ली आसा। हिमाचल प्रदेशात पडिल्ल्या पावसात सध्या साबार वाठारांतल्या लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडटात। 15 ऑगस्ट मेरेन गोग्यांनी पावस पडटलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। मजगतीं 14 ऑगस्ट मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा। बिहारातूय उटंगराच्या पावसाक लागून साबार वाठार उदका पोना गेल्या। लोकांच्या मताप्रमाण पावसा पयलींची कामां सुरळीतपणान करूंक नाशिल्ल्यान भर पावसात अशी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। देखून उदकाक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान खासा करून लो लायंग वाठारांनी ह्या हुंवार स्थितीचो लोकांक बरोच फटको बसला।
भारतीय नौदळान उदयगिरी आणि हिमगिरी ही दोन फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट सुरू करपाचे आसात. ह्यो दोनूय 26 ऑगस्ट ह्या दिसाक दोन मुखेल आणि प्रतिष्ठित झुजारी बोटी सुरू जावपाच्यो आसात. ही अशी पहिलीच खेप जावन आसा जेन्ना अशा तरेच्यो दोन मुखेल झुजा मळावेल्यो बोटींचें अनावरण भारतीय नौदळ करतले. मिशन पोषण 2.0 अंतर्गत सुमार 7.22 लाख गुरुवार बायलांची नोंदणी जाल्ली आसा. प्रधानमंत्री मातृवंदना ही येवजण जानेवारी 2017 सुरू केली. ह्या येवजणे अंतर्गत आतामेरेन 4.5 कोटी परस चड गुरुवार बायलांनी लाव घेतला. ह्या येवजणेंत गुरुवार बायलांक गरजेचें पोषण दिवपाचेर भर दितात. तशेंच भुरग्याच्या जल्मा उपरांत तांकां कसलें दुयेंस जावचें न्हय हाची लेगीत खबरदारी घेतात. गांवागांवांनी आशिल्ल्या अंगणवाडींच्या सहकार्यान ह्या गरजू बायलांक ह्या सेवांची लाव पावोवपाक मजत करतात. कळंगुटे जाल्ल्या अपघातात एका गाडयेच्या धपक्यान एका टेम्पोचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोऱ्याच्या घुंवेंत दोग तरणाटे वेगान गाडी चलयताले. टेम्पो रिवर्सान घेता आसतना लेगीत तांणी रावपाचें सोडून थेट हाडून मोखली आनी फुडें एका बंद दुकानाकूय धपको दिलो. अपघाता उपरांत एका तरणाट्यान पळ काडलो जाल्यार थळाव्यांनी दुसऱ्याक ताब्यांत घेवन पुलिसांच्या सुवातीन केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट लोक पळयतात, मात गोंयांत मराठी चित्रपट कमी प्रमाणात प्रदर्शित जातात. राज्यात मराठी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करपा खातीर यत्न करचे, तशेंच गोंयच्या कलाकारांक मराठी चित्रपटात अभिनयाची संद दिवची अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. गोगोळा हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतल्या देवळाच्या तळयेंत फुडल्या वर्सा सावन पीओपीच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचे विसर्जन करपाक परवानगी दिवचे ना असो निर्णय ऋषिरंबा राखणदार देवस्थान समितीन घेतला. ह्या वर्सा पीओपीचे गणपती विसर्जन करप्यां कडल्यान 500 रुपया दंड आकारतले अशी माहिती देवस्थानाचो खजिनदार दुर्गेश शिरोडकारान दिली.
सत्तरीचे वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमनीच्या वादाची न्यायालयात केस सुरू आसा। हाका लागून सुमार 350 विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा दिवपाक आडखळ निर्माण जाता। डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या। राज्यात पीएचडी केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्टा 38,122 जाण बेकार आसात। ताचे उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ली घरां बेकार बसून आसात। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ही जाप दिली। मोर्जे दर्यादेगेर आशिल्ल्या व्हाळांत दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा। लागसरचेच हॉटेलकार ह्या व्हाळांत कोयर हाडून उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अजून मेरेन कित्याक कारवाय करूंक ना अशे साबार प्रश्न उपरासपाक लागले। हॉटेलाच्या घाणयेर उदकाची पायपलायन ह्या व्हाळांनी सोडल्या असो थळाव्यांचो दावो आसा। देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता। आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायकी कडेन दुर्लक्ष केलां। सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात। हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा। भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात। खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात। उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात। आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या। हाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला। घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात, मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता। मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला। 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगापासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना।